माथेवाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना झेबेदेवाचे पुताची आवय ताचे सोरशी आपल्या पुताक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागोंक आयलेले भाशेन तांचे पांयां पडली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्या दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून परतिपार केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जाता? ताणीं म्हणलें, होय, जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या प्रांतांतलें तुमी पियेतलेत खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसून दिवंक म्हजें आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान निर्मून दवरल्यात तांकां. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोरशीं आपोवन हाडून सांगलें. विदेशा मदें ताचे अधिकारी ताचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. अशें मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सर्वेस्पराचें उतर.